5 फावटी तेंच्यांनी एडजस्टमेंट घेतले आनी बेश्टेक खेळयले. निमाणें कितें जालें, पेरंट्सांनी तेजो आभार मानले पर्रीकाराचे, आमकां हें करून दिलें म्हणून. पूण एक्चुअली तांकां कोर्टानसून ती फॅसिलिटी मेळ्ळी आनी आमी तांकां कॉपरेट जाले म्हणून मेळ्ळें. पूण आमकां तेंच्यांनी खेळयले कशें खेळयले, आमी कॉम्प्रोमायज करता म्हणून सांगून खेळयले आनी आमचे गुडवील घेतले आनी आपणाक जाय ते कामां करून घेतली आनी जुलायन सगळें बंद उडयलें. पर्रीकार येलो गेलो आनी कोणें तेजे उपरांत तेजे फाटल्यान कोणेंच इंट्रस्ट कांयच घेवंक ना. तेंच्यांनी इंट्रस्ट घेवंक ना म्हणटकूच आतां तांकां परत प्रश्न येयलो. तेन्ना स्मृती इराणीक मेळयलें ते. आतां हांवें आयकलां एका प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिसाक तेंच्यांनी लेटर केल्लें हांव. आतां प्रायम मिनिस्टर इट्स ए गूड थिंग पेरंट्स आर डुईंग. पेरंट्सांनी एक इंट्रस्ट घेतला, पूण पेरंट्सां मदीं थोडे अशे पेरंट्स आहात दे आर ट्रायंग टू क्रिएट ट्रबल. आनी तेंच्यांनी 2 पेरंटांनी पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन घातलें आनी आमचो खर्च आनीक वाडयलो. हेवटेन कॉम्प्रोमायज करता म्हणून फटयले. तितले भितर पेरंट्सांनी आनीक हें घातलें. कॉम्प्रोमायज करता म्हणून म्हणटा आसतना तेंच्यांनी पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन घातलें आनी तें पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन थंय पेंडींग पडलेलें. तें जालें. आतां तेंचो प्रश्न जाला, तांकां तेंच्यांनी ग्रावंड हिल कार्टींग तेंच्यांनी करूंक जायना स्टे ऑर्डराक आनी इंजेक्शनां तेका. आनी ते सायडीन तेंच्यांनी आनी एक ग्रावंड केला ते कॅन्टिनाच्या सायडीन. दीस इज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तर ते खंय पावता ते तुमकां आमी सांगूंक नकळो, ते खंय तरी फुडें पावतले. आनी आतां हे फायनल हियरिंगाक येयल्ले आहा. फायनल हियरिंगाक येता आतां 11 वर्सां जालीं हांगासर चलता आनी ते अजून फायनल हियरिंग जावंक ना. पूण फायनल हियरिंगाचेर ते आतां सद्याक येयत आसा वयर. आनी दुसरें तितल्या भितर हो कंटेम्प्ट जाल्लो आसा.